मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी पास्काचे कालार आसां आनी हो आयतार चवथो आयतार आनी दर वर्शी हो आयतार भेटयला बऱ्या गवळ्याचो आयतार. कित्याक जायत आमी आज सगळीं वाचपां चिंतान आयकल्यांत आनी वाचपान आमकां गवळ्याची खबर मेळ्ळ्या. थोडो वेळ ह्या वाचपांचेर नियाळ करुया. पूण नियाळ करचे आदीं तुमकां एक खास घडणी सांगता जी तुमी आयकल्या आसतली, पूण सांगता कित्याक ताचो खूब वालोर आसा बोकून आजच्या काळार. एक दीस एक बरी सभागृहांत जायते लोक जमा जाल्लेत. कित्याक त्या दिसा एक बरो कलाकार येवचो आसलो. लोक खुशाल बरीत ताची वाट पळयतालेत आनी तो आयल्या उपरांत सगळो खुशी जालो आनी ताणें एक लांब उलोवप केलें आनी आयकल्या उपरांत सगळो लोक खुशाल जालो आनी ताळयो मारूंक लागलो. आवाज सोंपल्या उपरांत त्या सभागृहांत एक जाणटो यात्नीक आसलो. ताणें अशें म्हणलें, सर सायबा, हांव तुमकां तुजे लागीं एक उपकार मागतां. स्रोत 23 Psalm 23 हांव बरो गवळी हें तोंडपात म्हणून आमकां दाखय. तो कलाकार थोडो अजाप जालो, पूण म्हणलें हांव हें स्तोत्र सांगतां, पूण हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सांगचें पडटलें. तेन्ना तो यादनीक कबूल जालो. मागीर तो कलाकार परतून माचयेर उबो रावलो आनी हें स्तोत्र स्वादीक आवाजान सगल्यांक आयकूंक आनी समजूं येता तशें तोंडपाट म्हणून सांगलें. सांगल्या उपरांत सगलो लोक खुशाल जालो. मागीर तो यादनीक माचयेर गेलो आनी ताळो साफ करून ताणें हें स्तोत्र तोंडपाट सांगलें. सांगल्या उपरांत कोणूय उबो रावूंक ना, कोणें ताळयो मारूंक ना. तांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. मागीर तो कलाकार पोतून मातशें उबो रावलो आनी अशें म्हणलें, भयणीनो आनी बाबानो, स्तोत्र वाचून हांव तुमच्या दोळ्यां आनी कानां मेरेन पावलां, पूण ह्या यादनिकान तुमच्या काळजाक हात लायलो. आमचे मदें एकूच अंतर आसा. हांव हें स्तोत्र तोंडपात जाणा, पूण त्या यादनिकान गवळ्याची वळख आसा. खरेंच यादनिकांक गवळ्याची वळख आसा आनी आज हो विशय फिरगोचेंत मानून काडला. थोडो वेळ आमी ह्या वाचप्यांचेर नियाळ करुया. पयलीं वाचपान आयकलां पेद्रू ताचे शिश्य जमा जाल्लेत. त्या लोकांक जुदेवांक ह्या गवळ्याची खबर सांगतात, खूब सांगतात. त्या दिसा पास्काचें फेस्त आसलें आनी जायते लोक जुदेव लोक जे फसरले ते जमा जाल्लेत. त्या लोकांक पेद्रू पवित्रांतल्यान बरोवन ते गवळ्याची ओळख दिता आनी दिल्या उपरांत तो जुदेव लोक म्हणटा आमी आतां कितें करूंक जाय. आनी ते पेद्रू म्हणटात, जिवीत भरलात आनी जेजूक आपलो सोडूनदार म्हूण आपणावात. दुसरे वाचपान पेद्रूच म्हणटा लोकांक, जे लोक जेजूक आपणायतात आनी तो सोडून म्हूण भावार्थान घेतात ते खूब कोस्त सूख सोसूंक पडटलें. तशेंच जालें आमचे फिरगोचे पयलीं दिसांक जायत्या लोकांक कोस्त दूख सोसूंक पडलें. आनी शुभवर्तमानां आमी एक वपार आयकल्या बऱ्या गवळ्याची. जेन्ना जेजून वपार सांगली
फुडाऱ्यांक ताची खबर आसली कित्याक आदले काळार जायते फुडारी गोंवळी आसलेत. जायते अब्राहम, मोजेस, दावीद सगळे गोंवळी आसलेत. जेजून ओपारी आमकां कितें सांगता तर जायते सांगता. ताणें आपल्या जिवितांत आपली ओळख करून दिल्या आनी तीच ओळख आमी घेवंक जाय. ह्योच ओळख आमकां खंय मेवता जायत पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. जर आमी 2 दिसा थोडो वेळ काडून पवित्र पुस्तक वाचल्यार ते नियाळ केल्यार आमकां हे बरे गोंवळ्याची ओळख मेवता. तशेंच दिसा जे घडणेंत आमच्या जिवितांत घडटात ते घडणेंतूय आमकां देवाची ओळख मेवता. जावं ही घडण्यो बऱ्यो घडण्यो वायट घडण्यो उदास कोता आमकां खुशाल कोतात ते घडणेंत आमकां जेजूची ओळख मेवता. आनी भावार्थान आमी ते घडणेक जेजूचे एक भाशेन दोळे लावन पळोवंक जाय. भगवदिनास आमकां म्हणटा वी मस्ट सी गॉड इन ऑल थिंग्स ऑफ आवर लायफ. तशेंच सुवातेर आमच्या भाव भयणींक तेच्या जिवितांत आमकां जेजूची ओळख मेवता. जेन्ना आमचे भाव बरे खुशाल आसतात ते म्हणटा आमी गोंवळ्यो खुशाल आसा. जेन्ना म्हणटा आमचे भाव भयण दुखी आसात ते गरजेवंत आसात तेन्ना आमी तांकां आदार दिवंक जाय. सो आजचे दिसा आमी खास जेन्ना आमकां जेजूची ओळख मेवल्ली आसा ती ओळख आमी आमच्या जिणे वरवीं दुसऱ्यांक दिवया आनी सगळ्यां जिवीत एके भाशेन खुशाल जावंक करूया. आनी जे आमच्या मदें फुडारी आसात जायत आई बाप वडील आनी समाजांत फुडारी आसात ताचे बरे जिणे वरवीं सगल्यांक जेजूची ओळख दिवंक आमी खास आमी हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.